Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ओवरऑल आयच्यान 2 तारीख पर्यंत आमी एकेला पब्लिश केल्लो आसा. कोणाक कितें सजेशन करपाचें आसा, कितें क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन, कोणाचें कितें नांव फाटी फुडें जालां, कितें जालां, दे कॅन सबमिट इट टू मामलतदार ऑफिस. मामलतदार इज PRO. मामलतदारांनी रोल पब्लिश केला आहे. सो कोणाक कितें सांगपाक जाय, कितें करेक्शन करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी दिवस 2 तारखेपर्यंत टायम आसा. See, what I told you is it has to be constituted before 19th. That means we have to do it before June 19th. But dates are suggested by government or commission. No, we decide the date. See, there are 3 steps in this. One is the delimitation is done, then the reservation of wards. The reservation of ward to be published. That is required for the people to know that this is their reserved category, then they get certificates or anything. Exercise is also for the first time. It is done in Goa, throwing it to the public. First time, so let the public also. Then they will come and we are trying to ensure that the process participation is 100%. Code of conduct enforced already by the Election Commission of India. अशा वेळाचेर गडबडीन डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करपाक प्रोसेस चालू करप, हातून एक हरिडली मॅनरान आमच्या मुखार एक मोठो प्रश्न चिन्ह पडटा की काय परतून स्टेट इलेक्शन कमिशन जशे तरेन म्युनिसिपालिटी इलेक्शना वेळाचेर ह्या सरकारा हाता बावले जाल्ले, सरकाराच्या हाता खाला बावले जाल्ले, तशेंच परते जावंक लागला काय? स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो जे डिलिमिटेशन प्रोसेस आसा तो जाता तितलो ट्रान्सपरंट दवरचो आनी जे रिजर्व जे वॉर्ड आसा ते किमान 2 म्हयने पयलीं तरी, निवडणुकीच्या पयलीं तरी जे पळय एस्पायरंट आसतले तांच्या खातीर ते ओपन आसपाक जाय.